Thank you. Dev bore kuru. Thank you. Everyone, each and every woman so fast. Dev bore kuru. Dev bore kuru. Especially for the women's day. Yes, thank you. वेलकम करा. Yeah, बाबा. कोण वेलकम करता? तुझे तू वेलकम. करता आणि तो आता पहिले मॅडम म्हणजे उघडायचं मला पहिली सुवातेर सगळ्या ग्रामस्थांक माझो नमस्कार करता आणि आजच्या या गुढीपाडव्याच्या शुभमुहूर्तावर सगळ्यांचे पयलीं हांव ह्या नव्या वर्षाच्या सगळ्या ग्रामस्थांचे तशेंच सबंद गोंयकारांचे हांव मनपूर्वक स्वागत करता की आयज आमची मॅडमीन बऱ्या पैकी एक मोठें काम जे कलवटाचें काम गेले 10 मार्च जेन्ना ZP इलेक्शन आसलें तेन्ना मॅडमीच्या कानार घातलेली आमगेर कोपरा बैठक जाल्ली तेन्ना मॅडमीच्या कानार घातलेली की जो कलवट आसा हे थोडे मोडकळीस येयल्ले आहा तेन्ना इमिजिएटली ह्या कलवटाचें काम जावचें म्हणून मॅडमीन इमिजिएटली सगळे AE हाडून ह्या कलवटाचें इन्स्पेक्शन करून इमिजिएटली हें काम हातीन घेतलेलें आनी तें आज पूर्ण जाल्लें आसा. हांव सगळ्या ग्रामस्थां कडेन मागता की मॅडमी मोठ्या ताळयो वाजून तेंचे मोठे आभार मानचे आनी आमचे मदीं आसा आमचे शिवोले कॉन्स्टिट्युन्सीची मॅडम जिलाला लोबो तसेच आमचे ह्या वाठारांतले सरपंच बाब सुरेंद्र गोळेकर तसेच आमचे कोमिदाचे जे आमचे थोडे जे नागरीक आसात तसेच बाकीचे सगळे ह्या गांवचे सगळे ग्रामस्थ बरी उमेदीची गजाल म्हणजे आजचो जो गुढीपाडव्याचो आनी बरो दीस आनी आयच्या ह्या दिसा मॅडमीन म्हाका फोन करून 4 दीस पयलीं सांगलें आयज ह्या कलवटाचें इनॉग्रेशन जावचें आनी मॅडमीक सांगलेलें की मॅडम आयज आमची सगळीनाथाची पालखी आसा मातशे 2 दीस फुडें दुखल्या मॅडम म्हणलें नाका आयजूच करया. सो हांव मॅडमी कडेन परत एकदां रिक्वेस्ट करता की जी थोडी उरलेली कामां आसा म्हणजे कित्याक आतां तात्पुरतें हें काम केल्लें आसा मॅडम आनी आमकां इमिजिएटली 2 स्पीड ब्रेकर जाय हांगा सारकी अत्यंत गरज आसा कित्याक गेल्या पाडव्याकूच आमगे एक्सिडेंट जावन आमची एकूण मरण पावलें कित्याक भितरसून गाडी येता भायर आनी स्पिडीन वयता सो ते सायडीक आनी हे सायडीक मॅडम मातसो इमिजिएटली घेयक सांगून आमकां 2 स्पीड ब्रेकर घालचे. आनी परत एकदां हांव मॅडमीचे आभार मानता आनी आजचो हो बऱ्या पैकी कार्यक्रम आजचो जे मेन कलवट कित्याक चडशे लोकांक ट्रॅफीक जे ह्या सायडीन येताले वागातोर लायन वयताले ते सगळ्यांक तिकडे वचून वयचे पडटाले आनी खूब त्रास जाताले. सो लोकांनी ह्या कलवटा खातीर खुबशे त्रास भोगलेल्या तेंच्या खातीर हांव थोडी दिलगिरी व्यक्त करता कित्याक आमचे गांवचे लोक तशेंच आमची मोठी हांगा चर्च आहा आनी चर्चीन वयतले जाल्यार तांकां असो रावंड मारून वयचो पडटलो. सो आतां आयज जे कलवटाचें इनॉग्रेशन जाल्ल्या कारणान चडशे लोक आतां खोशी आसतले आनी मॅडमी कडेन मागता की जी उरलेली जी कामां आसा 2 म्हयन्या रोखडोच पावस येता मॅडम तुजे कडेन मागता की जाता तितले बेगीन ते खड्डे पडल्या ते पूर्ण करचे. तुमच्या बाब वॉर्ड मेंबराक आमकां पंचायत साकून रेजोल्युशन दिया आनी आमी ते बेग्याच्या बेग्यान करून काडटले. रिगार्डींग स्पीड ब्रेकर्स स्पीड ब्रेकर्स जेन्ना आमी मागतात तेन्ना आमचे ट्रॅफीक आनी PWD दोनूय येवन थंयसर इन्स्पेक्ट करतात. ओन्ली वे देर इज शार्प टर्न वे देर आर T जंक्शन म्हळ्यार 3 रोड्स वे देर इज जंक्शन नाल्यार शाळा आहा हॉस्पिटल आहा देवळां आहा थंयसर केन्ना केन्ना अशें जाता की सगळेच रस्ते हॉटमिक्स जाले म्हणटकूच सगळेच म्हणटात म्हाज्या घराच्या फुडल्यान स्पीड ब्रेकर जाय म्हाज्या घराच्या फुडल्यान स्पीड ब्रेकर जाय तशें जायना. बट वे देर इज शार्प टर्न वे देर इज Y जंक्शन T जंक्शन वे देर आर 4 रोड्स मिटींग आनी ज्या सुवातेर स्कूल्स आहा देवळां आहा हॉस्पिटल्स आहा इगोज्यो आहा थंयसर प्रायोरिटी इज गिवन. या थँक्यू वेरी मच. तूं म्हाका रेजोल्युशन हाडून दी ते आमी बेग्याच्या बेग्यान करून घेतात. मॅडम आमी पळयलें की अंजुना ट्रॅफीक सेलाचे PI जेंच्यांनी ज्या दिसा हे ब्रीज आमी
मोडलो ते पर्यंत आज पर्यंत तेंच्यांनी आमकां भरपूर मदत केल्ली आसा कित्याक बॉबी बार जंक्शन प्लस आमचे चर्च कडेन ते दोनूय सायडीन रावन ते बऱ्यापैकी कंट्रोल करून सगळ्या PIनी जावं इंजिनियर आमचे AE JE सगळ्या डिपार्टमेंटाचे जितली गव्हर्मेंटाची डिपार्टमेंट आहा तेंच्यांनी आमकां भरपूर असो साथ दिल्लो आहा आनी तेंच्यांनी सगळ्यांनी आमकां बऱ्यापैकी हेल्प केल्लो आहा तशेंच आमच्या गांवच्या लोकांनी आमकां बेजार जाताले ते म्हणले करतले कित्याक पण आतां आयज ते हॅपी आहा पण तेंच्यांनी सुद्दां आमकां सगळ्यांनी बरो सपोर्ट केल्लो आहा जेईंग सगळ्यांचे हांव परत एकदा आभार मानता मॅडमीचे आभार मानता आनी सगळ्यांक हांव मागता ते फुडल्या वर्स हेज्याकून ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन डबल कामां जावची म्हणून देव बरें करूं. येस हॅपी गुढीपाडवा. आयज नव्या वर्साचो पयलो दीस, नव्या वर्साची सुरवात आनी गुढीपाडवाचे तुमकां सगल्यांक हार्दिक शुभेच्छा परबी तुमकां. आनी ह्या सुवाळ्यार आमी आयज हे कालवट एट मालबार बांद इनॉग्रेट करपाक येयल्या. ह्या सुवाळ्यार आमचे मदें आमचो सरपंच बाब सुरेन गोवेकर, आमचो स्थानीक वॉर्ड मेंबर हांगासरलो बाब सुरेश, आमचे वॉर्ड मेंबर बाय एग्नेस, वॉर्ड मेंबर बाब एक्स वॉर्ड मेंबर बाब मेंडोन्सा, एक्स वॉर्ड मेंबर बाब संदेश हांगा आहा, आमचो कोमिंदाचो सेक्रेटरी बाब सॅबी, आमचो AE आहा बाब दर्शन, JE बाब आमचो प्रणव, आमचो कॉन्ट्रॅक्टर बाब नितेश, तेजो सुपरवायझर बाब साईश, आमचे सगळे प्रेस मिडिया आनी हांगासरले सगळे ग्रामस्थ प्रेझेंट हियर. पयले म्हणटा ते आयच्या नव्या वर्साचे इतले बरें काम हांगा जावचें कित्याक हांगा स्पेशली ट्युरिस्टांक एज वेल एज आमचे हांगासरले स्थानीक लोक ह्या मालबार बांद रावता पळय तांकां खूब त्रास जातालो एज फार एज मुवमेंट वॉज कन्सर्न. दोनूय वाटेन आमी रस्तो बंद करूंक पडलो 3 म्हयने, मार्च एप्रील मे. सो हे 3 म्हयने सगल्यांनी त्रास काडले पूण आयच्या दिसा हो कालवट इनॉग्रेट करतात आमी. हेजें आनीक काम उरलां आमचे ह्या रस्त्याक अंडरग्रावंड केबलिंग चालू आहा. ते जाले म्हणटकूच आमी हो रस्तो मागीर हॉट मिक्स करतले. आफ्टर द अंडरग्रावंड केबलिंग इज ओवर, अंडरग्रावंड केबलिंग जालें म्हणून जायना, मातशें तो सेटल जावंक जाय, मागीरूच आमी फर्स्ट लेयर ऑफ हॉट मिक्स घालतले आनी मागीर सेकेंड लेयर ऑफ हॉट मिक्स घालतले. सो परते आमचो हांगासरलो ज्येश्ठ नागरीक तेणें आमकां सांगलेलें गुढी पाडव्याच्याच दिसा मॅडम इनॉग्रेट करुया म्हणून. सो तेज्या उतराकूय मान दिवन आमी आमच्या कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलें बाबा गुढी पाडव्याच्या दिसा रेडी जावंक जाय. आमी हॉट मिक्स घालूंक ना कित्याक काम आमचें अंडरग्रावंड केबलिंग चालू आहा. तें सोंपलें म्हणटकूच फर्स्ट लेयर ऑफ हॉट मिक्स हांगा पडटलो. आमचें आतां सद्याक आमी अंजुना काम अंडरग्रावंड केबलिंगाचें चालू आहा नियर दॅट लाजार गोवन स्पायस जंक्शन दॅट रोड आनी चौरंगीनाथ टू गोवन स्पायस आनी गोवन स्पायस टू आमच्या बॉबी बार. आतां बॉबी बार टू गोवन स्पायस आमचें चालू जातलें काम ह्या रस्त्याचें आनी बॉबी बार टू गोवन स्पायस जंक्शन आहा पळय थिसर अंडरग्रावंड केबलिंग काम चालू जातलें आनी हो रस्तो आमी आयज साकून ओपन करतात. सो दॅट वी आर ऑल्सो प्लॅनिंग टू क्लोज दॅट. वील सी हाव द ट्रॅफिक गोज रिगार्डिंग अंडरग्रावंड केबलिंग फ्रॉम बॉबी बार टू गोवन स्पायस जंक्शन. सो सगल्यांक रिक्वेस्ट करता हे कामां आमकां इट्स वन टायम इन्वेस्टमेंट पूण तुमच्या सगळ्यांचो कॉपरेशन जाय. जशें तुमी हांगा पासियेस काडून आमकां 3 म्हयने पासियेस रस्तो यूज करिना जाल्यार आमकां खबर आहा. सगल्यांक तुमकां थँक्यू म्हणटा आनी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमचो हांगासरलो स्थानीक वॉर्ड मेंबर. काळजी आहा तेका सांगीत आसलो हें काम बंद पडलां हे कालवटाक येदो व्हडलो क्रॅक पडलेलो भियेताली आमी व्हडलो गाडी येयल्यार केन्ना भितर वयतले काय म्हणून. सो आमी ऑन प्रायोरिटी आमच्या येईक जेईक मिनिस्टराकूय रिक्वेस्ट केलें आनी आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरान हें बेगीन काम करून दिलां म्हणून ताका देव बरें करूं म्हणटा. स्पेशल थँक्स टू आर ट्रॅफीक सेल, आमचो ट्रॅफीक PI दोनूय वाटेनी आमकां एवरी डे ट्रॅफीक दिताले आनी आमच्या सरपंचानूय
हांगा फ्रॉम पंचायत फांडूय भुरगे दवरलेले टू सी दॅट big vehicles don't pass through here. So thank you very much. God bless. Thank you. No, this is a part of this road घेतला आणि on priority घेतला. हे मागीर गुढीपाडवाचं हांव हॅप्पी गुढीपाडवा म्हणटा. तशेंच हांगा जमलेली आमची ऑनरेबल MLA मिसेस डिलाला लोबो, तसेच EACची वायस चेअरपर्सन, हांगा जमलेलो आमचो बोर्ड मेंबर सुदेश पार्शेकर, वॉर्ड मेंबर एग्नेस कारवालो, वॉर्ड मेंबर एक्स वॉर्ड मेंबर संदेश कोरजेकर, एक्स वॉर्ड मेंबर पेद्रो मेंडोन्सा, सो आमचो कोमुनिदादचो एटर्नी सेबी, तशेंच सगळे जमलेले आमचे गांव भाव गांव भयणी आनी प्रेस मिडिया, तांकां हांव थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी आपलो बहुमूल्य टायम काडून हांगा येयल्ल्या बद्दल. तशेंच हो जो एक कलवट एज आमी ओपन करता तो अचानकपणे ताका क्रॅक येयलो आनी तो बसपाक गेलो आनी एक दीस सकाळी फुडें म्हाका रिपोर्टर रमेश नायकान फोन केलो आनी सांगलें की हो कलवट आहा तो मोडपाक पावलो आनी तिणें म्हाका फोटूय धाडले आनी फोटो ते मॅडमीन फॉवर्ड केले. मॅडम कडेन उलयलो आनी मॅडमीन ऑन वॉर फुटिंगाचेर हें काम हातीन घेतलें. तशेंच हांव मागता मॅडमी कडेन की हो जो कलवट आसलो तो पुर्तुगीज काळांतलो कलवट आसलो आनी हो फातरांनी बांदलेलो आसलो. तशेंच कितलेच तरी आमच्या अंजुनान हे पुर्तुगीज टायमावेले अजुनूय कलवट आहात एक्झिस्टींग आहा. तेंचो PWDक सांगून तेंचो हे इन्स्पेक्शन करचें, तेंचे एस्टिमेट करचें आनी येन्नाच जर ते काम करपाक एक काम करपाक ते चालू करचें. नाल्यार अशेंच अचानक केन्ना तरी एक फायन डे म्हणटा थंय क्रॅक वयतले आनी मागीर 2-2, 3-3 म्हयने रोड आमकां क्लोज करचो पडटा. कित्याक आमची जी विलेज आहा ती आमी ट्युरिजमाचेर आमी डिपेंड आहा आनी हो मेजर रोड जर असो बंद उरत 3-3 म्हयने कितल्याच लोकांक बाबड्यांक भिनासांक मार बसता. कित्याक हांव पळयता चर्ची कडसून ते आतां बॉबी बार्रा कडसून ह्या लोकांचे बिजनस ह्या 3 म्हयन्यांक सामके ठप जाल्ले आसले, सामके बंद पडलेले. तेन्ना मॅडमी कडेन हांव रिक्वेस्ट करता की सगळे जितले कलवट पुर्तुगीज टायमावेले आसा तेंचें इन्स्पेक्शन करचें. असोच हालींच एक शापोरा चर्चे कडेन एक हें केलां, मॅडमी तेचें इन्स्पेक्शनूय करूंक लायलां. तें मातशें काम बेगीन घे म्हणून सांगता कलवटीचें. आनी दुसरें आमच्या लोकांक हांव कळकळीची विनंती करता, हे आमी जे नाल्ल आहा हे नाल्लांचे सगळे उदीक वयता आनी लास्टाक आमच्या दर्याक मेळटा. तेन्ना आमचे जे गार्बेजीचे आमचे जो स्टाफ आहा तो सकाळ फुडें सगळ्या लोकांच्या दारांचेर वयता कलेक्ट करपाक. तुमी प्लीज रिक्वेस्ट करता ते काडून व्हाळांनी उडोवं नाकात गार्बेज. कित्याक लोक केळमे कातरतात व्हाळांनी उडयतात, माड कातरतात व्हाळांनी उडयतात. तांकां कितें दिसता व्हाळ म्हणजे डंपींग ग्रावंड गो दिसता. हो डंपींग ग्रावंड न्हू, हो आमच्या सावदी खातीर आदीसून पुर्तुगीज टायमा वरसून इतले तेंच्यांनी कॅनल सिस्टम केल्ली की गोंयान खंयचूर एक थेंब सुद्दां पडलो जाल्यार तो वचोन आमच्या दर्याक मेळटा. तेन्ना तुमी ते कॅनल सिस्टमा जे नाल्ला सिस्टमा ती सांबाळात, तितून कितें उडोवं नाकात. कित्याक तितून उडयल्या उपरांत इतलो कचरो जाता आनी लास्टाक पयल्या पावसाक आख्ख्या बिचींचेर आख्ख्या आमच्या रिवर बँकाचेर सगळ्याक गार्बेज येवन पडटा, सगळी प्लास्टीक पडटा. तेन्ना एकदां परत तुमकां रिक्वेस्ट करता की गार्बेज आहा ती व्हाळांनी उडोवं नाकात. ती तुमी एक दीस येना जाल्यार तुमच्या वॉर्ड मेंबराक फोन करात, सरपंचाक फोन करात की आयज गार्बेजवालो येवंक ना म्हणून. आमी तुमकां प्रॉमीस करता की एका दिसा भितर तुमच्या दारान गार्बेजवालो येतलो आनी ती गार्बेज घेवन वयतले म्हणून. हांव सगल्यांक थँक्यू म्हणटा तुमी हांगा येयल्या बद्दल. मॅडमीक थँक्यू म्हणटा, PWDच्या स्टाफाक थँक्यू म्हणटा, सगळ्या JE सगळ्या वयल्या ऑफिसरांक थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी बेगीन हे सँक्शन दिले हे बांदूंक म्हणून. तशेंच कॉन्ट्रॅक्टराक थँक्यू म्हणटा की त्यांनी लेट मातशें जावनी पूण बरें क्वॉलिटीचें काम केल्या बद्दल. आनी हांव मॅडमीकूय थँक्यू म्हणटा की तेणी सुपरवायज करून हें काम बेगीन करून घेतल्या बद्दल. देव बरें करूं सगळे हांगा जमलेले. काम आमच्या मॅडमीन फर्स्ट प्रायोरिटी दिवन आमकां बेगीन करून घेतलें म्हणून हांव मॅडमीचें देव बरें करूंक म्हणटा. आनी आमकां एक्चुली आमचें घर लागींच आसा म्हणून आमकां खूब त्रास जाले, पूण आमी सोजमनूय घेतले. कित्याक हो ब्रीज इतलो मोडपाक पावलो की तो केन्नाय मोडोंक शकतालो म्हणून मॅडमीन फर्स्ट स्टेप घेतले आनी एकदां ब्रेक करून घेतलो. कितें एक्सिडंट घडच्या आदी कितें तरी फर्स्ट प्रायोरिटी घेतली, ताका लागून हांव मॅडमीक थँक्यू म्हणटा.
आनी जेन्ना हांव सेकंड टायम डिले जाली म्हणून मातशें कामाक गेलो, मॅडमीन सेम डे फोन करून इंजिनियराक सांगले, नेक्स्ट डे स्टार्ट केले ते आमी सगळ्यांक इतले उमेद जाली की डिले जाल्ली तितलें काम कवर अप करून घेतलें म्हणून हांव मॅडमींकूय थँक्यू म्हणटा. संजय पार्सेकर. आणि पेट्रोल पंपा कडेन पेट्रोल पंप पोंडो जे उदकाची मेन पायपलायन फुटला त्या कारणान लागून अंजुना ह्या वाठारांतलो एक शेतकार जो आसा हेचे फाटल्या दिसांनी भरपूरशें नुकसाण जाल्लें आसा. समोर आसा तो शिवाजी गांवस म्हणून अजून ताका भरपाई मेळोंक ना. एग्रीकल्चरान गेलो ताका सांगलें की तूं PWDचेर कंप्लेन घाल, केस घाल म्हणून. PWD सांगता की अजून आमच्या कडेन सामान ना म्हणून आनी ते ओपन करून दवरला. तसोच पेट्रोल पंपार हेचेर मातशें I will look into the matter and get back. डेढ़ महीना झाला मॅडम इतके उदीक वेस्ट Okay, वयता चालेल. लॅक्स ऑफ लॅक्स ना मॅडम पेट्रोल पंपाकडे उदीक एक महिना झाला तो जो प्रशांत हा तो सुद्धा एक ते Oh, he is not keeping well. दुसरं कोणाक तरी हे करपाक सांगता Yes. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.